मोलाच्या विशयाचेर आमी सगळे एकठांय जाला. सगळ्यान पयलीं हांगासर सगळे जमले जे लोक आमचे तांकां सगळ्यांचे खूब खूब हांव थँक्यू म्हणटा. तेच्या भायर आमचे एक क्षेत्र आसा ते आमचे एक्टिविस्ट सगळे दादा आहा तो रिजल्टा कडेन पावपाक प्रत्येकाक थोडो टायम जाय आसता आनी तो तसो टायम येवंक ना अशें हांव मानून वयता. हांव एक कशें दिसता म्हाका की आमी त्या टायमार पर्यंत तें केल्लें करूंक ना कितें आसले विशय ते आतां डिटेलान तुमकां कोणाक सांगपाक इतलो वेळ ना. पण जेन्ना एक आमचे थोड्या 4-5 म्हयन्या पयलीं बोगद्याचेर रिकॉर्डिंग करता फॉर्म्युला 4 विशय येयलो, तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. फॉर्म्युला 4 विशय येयलो तेन्ना अशीच एक हें जाली की आमचो मित्र फाटल्यान अशोक कांबळी आहा. अशोक कांबळी आनी फाटल्यान थंयसरले 5-6 जाणांनी कंटिन्यू म्हाका फोन केलो आनी तो दीस मंगळार आसा. आयज मंगळार म्हाका अजून उगड आसा आनी त्या मंगळार अशोकान फोन करतो अशोकान हांवें सांगलें त्या फॉर्म्युला 4च्या अगेन्स्ट खूब लोक आहा. 5 आनी 6 वरांच्या लोकांक तेंची हालत परिस्थिती वायट जातली म्हाका खबर आहा. मागीर आमच्या एक्टिव्हिस्ट भावांनी भयणींनी सगळ्यांनी बारीक बारीक व्हिडिओ काडलेले. पण तुमचो पब्लिकाचो लोकांचो कोणाक त्रास आहा तेंचो एक्टीव रोल ना जाल्यार असली एज्युकेशनां जावन आमी कोणा कडेन टिकूंक शकचे ना. आत्ताचें उदाहरण म्हणजे चिमेलकारांचें तशेंच आसलें जाल्यार म्हणजे तें आमचें पयलीं जालें. ताका हांवें कितें सांगलें अशोकाक तूं म्हटलें एक काम कर तुज्या घरा कडेन एक मनीस थोडें जमय कितलें जमता तें हांव येता आनी हांव तुमच्या वांगडा सदांच आसलें कामाक. तुमकां जें नाका तें प्लीज नायकाक सांग अशें केन्नाच जावंक ना लायफान आनी आतां हेच्या फुडें जावचें ना. तशें सांगतकूच अशोकान सांगलें सांगतो येता तो एक वरान फोन केलो आमी थोडे जाण जमता. तेणी आपल्या भशेन आनी बाकीच्या आमच्या मित्रांनी थंयसरल्या कावन्सिलरान धरून आमी बाकीच्या नांवां घेना मुन्ना पण तेंच्यांनी करून आमचे सगळे मेन कोण आहा तांकां आपयले सगळ्यांची नांवां घेवन नाका जालें जाल्यार थंय त्या दिसा मंगळवारचे 100 लोक जमले. आनी तसो इन्सिडंट तशीच सिमिलर केस कशी आयज म्हाका दिसता. आयज आमकां जेन्ना जमपाच्या दोनाच्यान आमी मुवमेंट केला आमकां कळ्ळें आमी समजलें जाल्यार आयज काय घडलें हांगा 400 लोक जमले. येयले गेले थोडे आमचे लोक आमी येता म्हणून सांगून गेले चड काय प्रॉब्लम ना. आनी तेन्ना जेन्ना 100 लोक पयलीं दिसा जमलेले तांकां हांवें गेलो आनी इतलेंच सांगलें की प्रत्येक मनशाची एक एक तरी ताकद आसता त्या ताकदी प्रमाणे वावरपाचें आसता. आतां तुमी जर उबे रावले 100 आनी तुमच्या ह्या वार्डांनी तुमी वचून जर 100 आनी फाल्यां मंगळ बुधवार परवा बिरेस्तार हेच्या भितर तुमी तुमची स्टँड दाखोवपाची जर तयारी केली जाल्यार आमचें काम वयर पर्यंत मॅसेज पावोवचें काम आमचें सगळ्यांचें. म्हाजें एकट्याचें न्हय. त्या मिटिंगेक येयल्ले सगळे एक्टिविस्ट सगळे कावन्सिलर सगळे आमचे बरे आमच्या आदिवासी सगळे कावन्सिलर सगळे आनी थंय जनरल पब्लिके कोण उलयले जाल्यार तांकां हांवें कितें सांगलें की तुमी ही संख्या वाडोवंक जाय जाल्यार तेजें काम जातलें. म्हाका म्हणपाक सीएमा पर्यंत मॅसेज पावपाक ना. हांवें म्हटलें हांव एक म्हाका दुसऱ्या भशेन म्हणीन हांव आतां तुमची ताकद ना तुमचे आतां उबे लोक जर आमच्या कडेन उबे ना जाल्यार म्हाका तें थोडेशें डिफिकल्ट ना. ते म्हणपाक आमी कितें करपाक जाय मंगळार सांगलेली खबर बिरेस्तार पर्यंत ते म्हणपाक फाल्यां एक दीस दी आमकां आनी ते लोक अख्ख्या वार्डान भोंवले लोक भोंवले सगळे लोक भोंवले. हांव म्हाज्या तोंडान थोड्याच जाणांक सांगला आसतलें पण ते त्या दिसा आसलेले 100 लोक आपण भोंवले आनी सगळ्यांनी मेळून बिरेस्तार ती सांगल्या प्रमाणे जवळ जवळ 1200 लोकांची मिटींग जाली आनी तेचो इम्पॅक्ट त्या दिसा सरकारार पडलो आनी मागीर रिजल्ट येयलो. हें जालें पब्लिका खातीर आनी आमी फुडाकार घेतलो ना. आमी म्हणजे म्हाज्या सगळे कावन्सिलर सगळे एक्टिविस्टांक सांगला. आयज तशेंच जालां जवळ जवळ तशेंच घडलां. आयजच फोन येयलो आयजच म्हाका कळ्ळें. म्हाका सकाळीं पयलीं एक 4 दीस पयलीं त्यान आमचो अरविंद सांगतालो घरच्या मोठ्यान की अशें अशें पात्रांव अशें करपाचें हें आहा. आतां म्हाका खबर ना आमी करपाचें थरयता 2 दीस जाले. हांवें ताका भितर कितें जावंक शकता तें कळयलें फुडार आहा खंय तरी. अरे बाबा अरविंद तूं ओपनली केलें सांगलें जाल्यार कितें जातलें ताका पयलींच रिजल्ट दिलो. तशें घडलें आनी आतांच्या आमदारान फाल्यां खातीर मिटींग घातली. कारण हें थंयच्यान ताका कितें तरी कळ्ळें ताका आमी करतले आनी तेणी करपाक अशें करपाची गरज ना लोकां खातीर करतलो जाल्यार हांवें 15 वर्सां 10 वर्सां हांव सरकारान आसलो कितें शक्य आहा तें केलां. हांव व्हडलें परतून घातलें अशें क्लेम करतो ना पूण कितें तरी बरें केलां इतलें म्हाका स्वता खात्री आहा. जाल्यार अरविंदाक सांगलें अशें कितें करया प्लॅनिंग करया चालू आहा तूं तुज्या प्रमाणे कर. काल चाफेश्वरा कडेन फंक्शन आसलें थंयसरल्या लोकांनी म्हाका सांगलें आमी उलयले सगळे आमी सगळे कावन्सिलर आसले आमचे बरोबर बाकी सगळे मित्रमंडळी आसले तेन्ना उलोवप मातशें जालें. हांवें म्हटलें हांव तुमच्या वांगडा आहा म्हूण उतार दिला तुमकां जाय तेन्ना आमकां उलो मार हांव सदांच येतलो. फॉर्म्युला 4 एक
येयलो तसो ह्या एका आमी एज्युकेशनाक करूंक तयार जावंक जाय. पण तुमची संख्या जाय जशें बोगद्यार 100 घाललेले आनी तिसऱ्या दिसा जवळ जवळ 1200 लोक जमले. हे सगळे बोगदेकारांचेच न्ही, रुंदाकार बोगदेकार सगळे एक्च्युली सगळ्यांचे मिळून एक काम ते आमचे हें जालें. तेतून आमचे स्पेशली आमच्या खातीर एक मार्गदर्शन करपाक आमचे तारा येता बरें दिसता खूब. पॉलिटिकल एफिलिएशन सगळे सेपरेट. हांगा पयलें जाल्यार डिफरंट पार्टी डिफरंट लोक आसतले आनी डिफरंट सपोर्टूय आसतले. आमकां तें लागना, आमकां दिसपाक येना. तरेच ह्या दिसांनी हें पोल्युशन भयंकर वाडलेलें. संजय भाई हांगा फुडें ना, त्यांनी आपल्या विशयी उलयलें सांगलें. त्या प्रोग्रामाक आमी सगळ्यांनी फुडाकार घेतलो, तुमी सगळ्यांनी साथ दिली. आयज जर त्या दिसा 100 जमलेले आनी वेरी थर्ड डे थंय 1000 लोक जमलो. आमकां जर खरोच पोवचो नाका जाल्यार त्याच मोमेंटाक तुमी एकाक म्हाका मॅसेज दिवन नेक्स्ट टायम मिटींग म्हाका कोणी सांगूंक ना, म्हाका ताणें आपोवंक ना, अशें जमचें ना. दुसरे फावट तुमी येताना एक मॅसेज कळ्ळी की हेच्या पेक्षा म्हणजे तेंच्यांनी 100चे 1000 केल्ले जाल्यार आमी जर हांगा आतां 500 लोक जमलेले जाल्यार आमी कितले करपाक जाय? नेक्स्ट रावंडाक 5000 लोक करूंक जाय. बरोबर न्ही? ही जबाबदारी आमी तुमचेर सोडटा. फुडलें काम आमी आमचे तकलेर घेतलेलें आहा. कारण आमी एकदां सांगलां की आमकां कळचो नाका, कारण लोकांक त्रास जाता. पोल्युशना बद्दल खूब आवाज येता तो. दोनूय बाबतींत आमकांय बी थोडेशें चिंतचें पडटा. एमपीटी आसली ना, एमपीटीने आमचे लोक अजून एमपीटी आहा. थोडोसो आमकां तेन्ना सरकारान आसताना कितें तरी आमकां एक डायरेक्शन दितालें की बाबा अशें आहा. तेन्ना सगळे लोक आमचे आमी तेंचे कडेन केन्ना तरी उलयताले. पूण आमकां थंयसून बोर्डान तूं कितें फॅसिलिटी जाय आमी एखादें तेन्ना सांगून आयकताले आनी पोर्ट करताले. आतां तशी फॅसिलिटी मेळपाक मुश्कील जाला, कारण म्हाका खबर ना कितें जाता की घेवपाची एक पद्दत आसा. हांव म्हाजे प्रमाणे हें सगळें काम करीत येयलो जालें. आयज परत आमी ह्या वाठारांतल्यान दुसऱ्या मेन एज्युकेशनाची तयारी करता. तयारी केली, चालू जाली, सगळ्यांनी उलयलां. आयज एक रिप्रेझेंटेशन पासून वचून सांजचे आमचो निलू मागीर लिओ रामचंद तांकां सांगिल्लें तुमी तें काम करा. तेंच्यांनी वचून दिलां आनी तेचेर आनी शंकर भुळजी आसलो तेंच्यांनी दिलां रिप्रेझेंटेशन आनी तेच्या नंतर ही मिटींग घडली. म्हाका दिसता एक शॉर्ट नोटिसान तुमी हांगा आयली आनी ह्या शॉर्ट नोटिसान येयल्या उपरांत आमी आमचो फुडलो कार्यक्रम करपाक जाय ह्या उद्देशान येयला. हांगा कोणी फोर्सान सांगलो येवपाक जाय तांकां एक्च्युली त्रास जाता. ते 5 नंबर रोडांतले 2 पासून 5 आनी 6 पर्यंत लोक हांगा येयला. पण आमच्या खूब जाणांनी उलयले, खूब जाणांनी बरें उलयलें, बरें सांगलें. आमकां हांगा पॉलिटिकल खंयचीच पार्टीचे कांय लागना, हो कोळसो आमकां हांगा नाका, पोल्युशन आमकां नाका. ह्या विशयाचेर आमी आज हांगा सगळे लोक जमल्या. आमची तुमकां हेच्या फुडें जेन्ना मॅसेज वयतली तुमी तुमच्या मनान हें थारोवपाची गरज आहा. तुमी कोणाक कितें सांगपाची गरज ना. तुमकां आतां हेच्या फुडें कोळशा बद्दल कितें तुमचे व्ह्यूज आहा ते तुमी सांगचे. सोशल मिडियातून तुमचे कितें हें आहा जाल्यार तुमी धाडचे. कारण हांगा परिस्थिती एक बिकट जाल्ली आहा. शेखरान सांगलें संजय भाईन हाडलेलो कितें कार्यक्रम तो अभंग रिपोस्ट कॅन्सल करपाची गरज नासली, कोणी गरज नासली. पण हे कोणी तरी केलें. तो विशय परत परत आमी रिपीट करून कोणाचें हें करून सोदिना. असले गोश्टी आमी तरी पयलीं केन्ना करूं ना. सगळें बराबर आसताना असले गोश्टी केन्नाच करूं ना. कारण जे जनतेक म्हाका कितलेशे फोन येताले भाई तो प्रोग्राम खरो हाडला. हांवें हाडूंक ना. संजय भाई हाडलेलो प्रोग्राम तेंच्यांनी तयार केला. म्हाका तिथे काय संकल्पना, म्हाका पयलीं तो खंयच्यान तरी विशय पावलो म्हणून अशें आहा. कॅन्सल जाल्यार पण परत तेच्या 4 फावटीन फोन येयले. म्हणटकूच हांव काय उलोवंक शकना. असले विशय आमी केन्ना करचे ना. आमकां आमचो स्टँड क्लियर. तेका जे गेल्या फावटी आमी ह्या हेतून पोल्युशना बद्दल मातशें खंय तरी उलयताले. आमचो ऑनरेबल CM तेन्ना तो मनोहर वायकर हेका हांव केन्ना विसरूंक शकना. तेका सांगून ह्या मतदारसंघात तेणी म्हाका इम्पॉसिबल आसलेलें डेव्हलपमेंट करून दिवं आनी तेचे उतार म्हणून तुमी सांगया. खबर आहा ग्रावंडा धर आनी कितें जागो धर तशेंच तो डोम जो दिसता. आतां शेखरान सांगलें फॅक्ट असो आहा की म्हाज्या टर्माक जावं ना, पण ते मुवमेंट त्या टर्माक जाल्लो आसलो आनी तो फुडें गेलो. तेचे तेन्ना आमी डिझायन ताका सांगलेली दाखयली आनी भाई तेचो मेन हें आसलो. अशें हें मुवमेंट म्हणजे असलें काम जावपाक लय जाता. कारण हे सगळ्या कंपनींक तेंचे कितें इन्वेस्टमेंट सगळें केलां तें आमकां पडलेलें. आमकां पडलां आमच्या लोकांच्या हेल्थाचें. आयज तुमी सगळे जाण जमले, तुमचो पोट तितकें कळटा. धाकटो भुरगो सुरेश हांगा उलयलो, तेची मॅसेज गेली आनी तो जेन्ना लास्टाक धाडटा ते पळोवन म्हाकाय खंय तरी विचार जालें काळजाक. कारण अशी परिस्थिती खरी आहा. जाणट्यांची खूब परिस्थिती वायट आहा. ओल्ड एजीस लागीं म्हणजे मनीस जाणटो जातकूच तशीच
फॉर अदर रिजन कितें कितें प्रॉब्लम आसता तेतून एक कोळशाचें इन्स्टॉलेशन खरेंच तें बरें डिफिकल्ट जाता म्हाका खबर आहा आमी ह्या भागान फुडल्या फेसीक जितले आमी आहा तांकां सगळ्यांक खूब त्रास जालो पण आतां हेच्या फाटीं आमी कांय सोदचें ना आमी हेच्या खातीर जाय तितलें बरें एज्युकेशन करचें पडलें जाल्यार करुया आनी हे कोळशाकूय हांगासून काडप पोल्युशनच धरून न्ही कोळसोच हांगासून वचपाक जाय ही मागणी आयच्यानच आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन सरकारा कडेन पावोवपाची हीच आमकां पद्दत आतां उरल्या अशें मानता तुमकां सगळ्यांक हांगा आयली बरोबर गावले 5 आपयले आमी जवळ जवळ 8 जाली आनी 8 पर्यंत तुमी रावन आमचें भाशण ऐकलें हेच्या फुडले हे मिटिंगेचे जातले ताका तुमचो इंट्रस्ट वाडवलो जाय हो कोर्स काडपाक आनी तो खरोच आसतलो अशें 7 ते 8 हजार वर्कर जातले आतां फक्त 1500-1600 या कोर्स हाडलो जाल्यार ते वर्करूच जावंक नासले 15,000 तशें जावंक ना तर कोर्टाचे कितें तरी फॉल्ट आसतले म्हणून म्हाका दिसता पयलीं 7-8 हजार आसतले आमकां खबर आहा कितलेशे आमचे UP-वाले लोक कर्नाटकाले लोक आपले बरे हांगा फॉल्ट करताले आमचे लोक आसले ती परिस्थिती सगळे डिटेलान सांगता आमचो मेन पॉयंट म्हणटा तो आमकां कोण ह्या कोर्टांतून आमकां हँडल करपाचो ह्या कंपनीक चिंतचें पडलें सरकारान चिंतचें पडलें अशें सरकारान आमी मागणी घालता सगळे आमचे त्या खातीर सगळ्या पार्टीचे सगळे लोक हेचेर उलयला सगळ्यांची मागणी आहा जनरल पब्लिकाची मागणी आहे बरोबर काय ना एक खंयच्या पार्टीची मागणी न्ही सगळ्या जनरल पब्लिकाची मागणी आहा कारण हो कोण काँग्रेसाच्या पोटान वयतलो BJPच्या वयचो ना ताका लागून सिकनेस RGPक जावचो ना असले कांय विशय ना सिकनेस हेका लागून जावपाक सगळ्यांक जावंक शकता हे मानला तुमी आयज कळटा तुमकां सगळ्यांक इतल्या एक शॉर्ट ट्रेकिसान पावले म्हणून देव बरें करूं तुमकां हेच्या उपरांतय आमी कोणी मॅसेज तुमकां पावली जाल्यार असल्या एज्युकेशनाक तुमी रेडी रावतले इतलें मानता आता जसे जस्टीस आमचो रिबेलो एक हेणे एक केला की इनाफ इज इनाफ म्हणून तशें आतां मुरगांवचे लोक म्हणपाक लागले इनाफ इज इनाफ खूब जाले खूब सोंसले आमी मुरगांवच्या लोकांनी आतां आनी सोंसपाक जायना कोळसो आमच्या म्हाका नाकासून तकले पर्यंत पावलो आतां आनी सोंसपाक जायना म्हाका दिसता आतां कोळशा कंपनीनी विचार करपाची गरज आहा कोळसो म्हणटा तो बंद जावपाक जाय मुरगांवचे लोक आतां खूब सोंसले म्हाका दिसता चिंपलकारान जशें जिखले पळय तशें आतां मुरगांवकार उठपाचें आहा आनी मुरगांवकार उठले न्हू जाल्यार एकदां इतिहास घडटलो की मुरगांवचो कोळसो म्हणटा तो बंद जावपाक जाय आनी जातलो लोकांनी आयज लोक म्हाका दिसता खूब 500-600 लोक येयल्ले फाल्यांच्यान लोक असो मुवमेंट करतलो की म्हाका दिसता घराघरांच्यान लोक येतलो आनी हांगासर पॉलिटिक्स कांय ना BJP काँग्रेस MGP RGP कांय ना सगळे मुरगांवचे लोक उठल्या आनी म्हाका दिसता एक कोळशाचो मुवमेंटाक हे एकूच हें की हो कोळसो मुरगांवचो बंद जावपाकूच पडटलो जावंकूच जाय आनी जातलो मुरगांवचे सगळे लोक नागरीक एकत्र जाले जो कोळशाचो इशू कोल हो लोकांक नाका आणि ज्या परिस्थितीन आम्ही एक एपिटिशन फायल केल्ले मार्चान मेळून आमी 15-20 जाणांनी आणि कलेक्टराक सांगलें की हो इशू असो कोलाचो हो एक कोल स्मेल येता आणि जो क्वॉलिटी ऑफ द कोल इज व्हेरी चीप अशें दिसता म्हणून आणि तेजेर एक्शन घेवची इमिजिएटली आणि परिणाम कितें जाता लोकांचेर आनी प्रदूशण कशें जाता इन्वायरमेंटाक कसो इफेक्ट जाता तेजेर आमी एक्सप्लेन केल्लें देऊन आपूण कलेक्टराक धाडला आनी तेजेर आमचो मुवमेंट हे चालू आसा आमी तेजेर कंप्लायन्स रिपोर्ट मागलेलो की उंपाल आमी ऑलरेडी गेला आनी तेजेर प्रोसेस चालू आहा पूण वायट खंय दिसता की आयच्या परिस्थितीन जर पर्टिक्युलर मॅटर इन द एअर द डायमिटर ऑफ 10 मायक्रोमिटराचेर फायंड आउट करता जाल्यार ती PMO 10 आसा तूं जर इफ यू गो आनी क्वॉलिटी आयच्या दिसाचेर फायंड आउट करी जाल्यार इट इज एक्सिडींग द WHO लिमीट आसा 97 मिलीग्राम आसूंक जाय सेमी हितूंतल्यान तो इट इज गॉन टू मोर दॅन 100 and 200 म्हणजे PMO 2.5 टू PMO 10 पावल्ले आसा हो इतलो सूक्ष्म आसता इतलो सबस्टल आसता की तो तुजे एअर ब्रीथ करता तसो तो डायरेक्टली भितर वयता आनी तुजे डायरेक्टली लंग्सांक इफेक्ट करता तुजे लंग्स डॅमेज जावपाची पॉसिबिलिटी आसा वेन लंग्स इज गेटींग डॅमेज तुका ऑटोमॅटिकली हार्टाचेर प्रेशर येता आनी हार्टाकूय इफेक्ट जाता हार्ट अटॅक येवपाची परिस्थिती आहा तशेंच तुजे ब्रेन स्ट्रोकूय जावंक शकता सो हो सबस्टल मॅटर इतलो प्रदूशण जाल्लें आसा की आयच्या दिसा तेंच्यांनी वॉर्निंग दिल्या की ज्या लोकांक अस्थमा आसा ज्या लोकांक TB आसा त्या लोकांनी भायर भोंवचें न्हू कित्याक क्वॉलिटी इज व्हेरी बॅड अशें तेंच्यांनी म्हटलेलें चल म्हाका अशें दिसता जी क्वॉलिटी जर तूं जर फायंड आउट करीत आमी जेन्ना हांवें तेंचे कडेन RTI पोल्युशन बोर्डा कडल्यान रिपोर्ट मागला तेन्ना कंप्लायन्स रिपोर्टाचेर आहलें की ते म्हणटा की मॉडरेट आसा ओके आसा पण इट इज व्हेरी बॅड सो इट इज एक्सिडींग द लिमीट एअर क्वॉलिटी इज व्हेरी बॅड आसा आनी तेच्या खातीर लोकांक हेचो त्रास जाता म्हणून आमी लोकांनी अपील केला की हो इन्वायरमेंटाक इकोसिस्टमाक लोकांक पब्लिकाकूय मार करता आनी इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय करतलो म्हणून मुरगांव तालुक्याच्या लोकांचे जीव धोक्यान आसा म्हणून आमी डिसिजन घेतला की हो आमकां पोल्युशन नाका कोलूच नाका आनी कोलाक हांगासून धांवडोचो म्हणून नमस्कार आयचो तुमी पळयलेलें एक एज्युटेशन धाकटेशें
केल्लेले पण लोक बरे जमले आनी प्रतिसाद हाका बरो मेळ्ळो मुरगांवकारां कडसून आनी एक आतां कळोन येयला की आमदार फाल्यां करतलो तो आतां खंयसून जागो जालो देव जाणा आतां 3-4 दिसासून वास येता तेन्ना तो जागोच नासलेलो आतां एक मदींच ताका दाबोली वास पावलो असं म्हाका दिसता पळसाचो वास दाबोली पावलो दिसता म्हणून तो जागो जालो आनी तेजे लोक तर इतके दीस न्हिदलेले तांकां कांयच खबर नासलेलें आतां तेंच्या लोकांनी एक एप चालू केला की वास येता भोंवता घरांक सांगपाक की बाबा फाल्यां मिटिंगेक येया आनी वास येता तेजेर उलया म्हणून पण हांकां आतां म्हाका दिसता हेज्या पयलीं त्या आमदारान तांकां कितें तरी दिल्लेली ते वासाक काय कितें नाकान तेंच्या कुड्डे मारलेले काय खबर ना आतां तांकां वासाक कळ्ळें दिसता आतां काडले दिसता कुड्डे तेंच्यांनी भायर आनी तांकां आयज कळ्ळें बाबा वास येता म्हणून भोंवता लोकांक सांगून फाल्यां मिटिंगेक आपोवपाक आनी आमी एक आमचो सिग्नेचर कॅम्पेन आसलेलो हांवें तो सांगलेलो जसो लास्ट म्हाज्या व्हिडिओन फस्टूच व्हिडिओन हांवें सांगलेलें तेन्ना आमी जागृत केल्लेले लोकांक सगळ्यांक ते आयज आमचे सायनी ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 300-400 सायनी जाल्लेले आहा तुम्ही चेक करूंक शकता होय ऑलमोस्ट 400 सायनी आमी कंप्लीट केल्लेले आहा तितून कॉन्सुलरांनी म्हण सगळ्यांनी मारला आमदारांनी आदल्या आमदारान कॉन्सुलरांनी एक्टिविस्टांनी सगळ्या आमच्या भावांनी मारलेल्या आनी आतां आमकां हेज्या फुडें तो कोळसो आमकां नाकात आमकां मुरगांवकारांक एकूच आमचो हें आहा की कोळसो आमकां सड्यार नाका ही खाली कोल पोल्युशन जाता म्हणून आपयल्ली आनी तेतून आमकां बऱ्यापैकी लोकांचो उत्सव दिसून येयलो आमी हे प्रश्न कोल पोल्युशनाचो प्रश्न दामून सांगला त्या प्रमाणे आमी सदांच म्युन्सिपाल्टीन रेस करताले पण हेका आमचे कोणूच आमचे जे सीओ असो ना चेअरपर्सन असो कानार घेनासले आमी हेच्या पयलीं हेका सांगलेले की बाबा हे पत्रे घालता तेतून पोल्युशन काय आडोवपाचें ना तरी पण आमचे विदाउट परमिशन हे सगळे काम करता आणि MPD इतले मत सोडलेलो आहा की ते आपणाची ऑपरेशनल एरिया म्हणटा आणि ताका म्युन्सिपाल्टी लागना PDA लागना आणि कोण लागना आणि बिंदास सगळे कामां चालू करता हांव इतलेंच मागता की जी ऑथॉरिटी आहा तांकां सगळ्यांनी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचें आणि यांच्यावर दबाव हाडपाचो आणि कामां करून घेवपाचें आमी कसलेच हेका परमिशन दिवंक ना ताका लागून सांगता की बाबा सगळे जाण एकठांय जावया आणि आमचो कितें फोर्स आहा तो दाखोवन दिवया तुम्ही पळयतात GNH हो गया शुरू पहला सेमेस्टर सीनियर सामने नर्वस फ्रेशर्स लेक्चर्स हैंगआउट्स लेट नाइट रील्स मस्ती वाले ये अपने व्हील्स पहले प्यार की पहली राइड slowly matching vibe एक्टिवा फर्स्ट लव बोले तो एक्टिवा आओ करें ट्राई एक नया पाथ क्लिक योर फर्स्ट मेक योर मार्क